अनुसूचित जात जमात आणि हेर मागासवर्गीयांक वैजकी महाविद्यालयात आरक्षणाच्या निर्णयाक उदकास्रोत मंत्री सुभाष शिरोडकर आणि खेळा मंत्री गोविंद गावडे आणि मुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयाक येवकार दिला। 41% मेळिल्ल्या आरक्षणाचो भुरग्यांक मुजरत फायदो जातलो आणि भुरगे MD मेरेन लेगीत आपले शिक्षण पुराय करपाक पावतले अशी खात्री ह्या वेळार खेळा मंत्र्यान उक्तायली। SC, ST आणि OBC या तीन घटकांक आज ऑफिशियल कायदेशीर गॅझेट पब्लिशान छापून आयिल्ले आसात की पोस्ट जो ग्रॅज्युएशन जे आसा ताका रिजर्वेशन मेळचें आशिल्लें आनी ह्या संदर्भात हांव आमचे गोयचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोदजी सावंत सगळ्या ह्या गोमंतक बहुजन महासंघाच्या वतीन बहुजन संघाच्या वतीन खूब मनापासून आभार व्यक्त करता। बरेचशे जाणांनी ह्या संदर्भात बरेचशे जाणांक लिडरांक टार्गेट करपाचो प्रयत्न केल्लो, पूण हांव इतलेंच म्हणून मेजावेलें केळें करून फिर्याद जोडपाची गरज ना। आमी जे लिडर जे आसात आनी खास करून ह्या बहुजन समाजाचे नेतृत्व करतात तांकां पूर्णपणे खबर आसा, कारण हो कॉन्स्टिट्युशनल रायट आसा, घटनात्मक अधिकार जो आसा। बरेचश्यो काही गोष्टी कोर्टान मॅटर आशिल्ल्यो ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी आमी समजून घेवपाक जाय, पण आमचे गोयचे मुख्यमंत्र्यान शांतपणान थंड तकलेन धरून हे सगळ्या काही गोष्टीचे अडथळे जे आसात ते पयस करून ह्या लोकांक जो SC, ST, OBC जे रिजर्वेशनाचे अत्यंत डिमांड आशिल्लो, कारण एकंदरीत आमी जर पर्सेंटेज जर पळयली जाल्यार आज पर्यंत जे ह्या गेले कितलेक 20 वर्सां सुद्दां आमी इतिहास जर काडलो, रिकॉर्ड जर काडलो जाल्यार म्हाका दिसता 2.3% रिजर्वेशन म्हणजे विदाउट रिजर्वेशन ह्या कम्युनिटींतल्या ह्या बहुजन समाजातल्या लोकांक तातूंत रिजर्वेशन मेळिल्लें आसा। आनी आज हो एकंदरीत जेन्ना रिजर्वेशन मोठे संख्येन प्राप्त जातले दॅट 41%, डेफिनेटली ह्या बारीक समाजातले भुरगे जे आसात त्या MD पर्यंत किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएशन करपाक तांकां शक्य जातलें। बरेच वर्सांनी OBC आणि ST जे आसा तांकां पोस्ट ग्रॅज्युएशन ह्या संबंधी जे रिजर्वेशन आशिल्लें पयलीं तें रिजर्वेशन आयच्या गॅझेटीचेर एप्रूव जाल्लें आसा। आमी दोगूय आनी इतरय बी आमचे जिल्हा पंचायत मेंबर जे आसात ते माननीय मुख्यमंत्र्यांक मनापासून निवड करून दितात की तांणी पुढाकार घेतलो। आमी नक्कीच थोडीशी हेवच्यान याद घेवन प्रोसेशन थोडेशें केलें, पण माननीय मुख्यमंत्र्यान आनी हे सरकारान हे एप्रुवल आसा दिल्लें आसा आनी अंदूच्या वर्सा पासून ताची कार्यान्वीत जातली, इम्प्लिमेंटेशन जातलो अंदूच्या वर्सा पासून। त्या इंटरना संबंधी अजून येवं ना, पण एकदां मेडिकलाक जालें पोस्ट ग्रॅज्युएशन रिजर्वेशन, तशेंच डेंटलाक बी सहज जातलें, हातूंत दुबावूच ना। पण आमचो प्रयत्न आसतलो की डेंटला संबंधी सुद्दां आतांच प्रयत्न लागपाचे आनी पॉसिबली ह्या एकेडमीक इयराक आमच्या गोंयभरच्या भुरग्यांक ST, SC आनी OBC आनी SC हांकां सगळ्यांक हें रिजर्वेशन मेळटलें, जेणे करून भुरग्यांक एक संद मेळटली की प्रोफेशनल कोर्सेस जे आसा पयलीं हायर एज्युकेशन ते तांकां घेवपाची सवलत मेळूंक शकता।